आमकां वेंचणुकेक तेंको दियात, आमकां घाटी म्हणनाकात, आमी तुमचे भाव अशें उलोवप कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धाण्णा मेट्टी केल्लें. ताचे विधानार आरजेपीची जाप. गोंयांत काम करतल्यांक आजून मेरेन घाटी म्हणूंक ना. बेकायदेशीर कर्मां करतल्यांक गुन्यांवांत सांपडटल्यांक घाटी म्हटलां मनोजाचें स्पश्टीकरण. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसतल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेड नासली तेका. ही हेट्रेड केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपल्या बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो. घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकाच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. तुम्ही जर कितें करपाक येयला जाल्यार गोंय कॅप्चर करपाक येयला, हे आमी 2017च्यान सांगता. गोंयांत परप्रांतीयांक हाडपाक राजकीय पक्ष जबाबदार, जांचो पोगो बिलाक तेंको तांकां वांगडा घेवन युती, आरजेपी सांगता. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना, आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना, जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फुल तयारीन आसात. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय. जर आमी वोट मारीत रावले आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हे जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. आमदार विरेश म्हणटा संविधानाचेर उलयतल्यांनी कलम 29 वाचचें. संस्कृती अस्मिताय सांबाळपाचो अधिकार. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या आर्टिकल 29 आमकां अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जे कल्चर आसा, आमची लँग्वेज आसा, आमची स्क्रिप्ट आसा, ही राखपाक आमकां अधिकार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.